आयच्या पयल्या वाचपाचे सुरवेकूच आमकां मेळटा 50व्या दिसाचे परबे सुमयार ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लोलीं. म्हणटोच 50व्या दिसा हो पवित्र आत्मो शिसांचेर देवलो आनी ती पवित्र आत्म्यान बोल्ली. ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यांत पवित्र सभा जल्माक आयली. हीच ती परब आयज आमी समरमता. पवित्र आत्मो आमकां दर एकल्याक पवित्र स्नाना दिसा फावो जाला. होच आत्मो आमचे सवे बिराड करून येता जियेता. होच आत्मो आमकां चलयता आनी हाकाच लागून आमी देवाची भुरगीं आनी दायजी भाव भयण जेजू क्रिस्ताची. रोमकाराच्या वाचपांत आमकां हो संदेश तीर कोत्ता. आमी जर देवाची भुरगीं आनी दायजी भाव भयण जेजू क्रिस्ताची तर हे आत्म्याच्या जिवितान दिसती पडूंक जाय. हें कशें दिसती पडटलें? आयच्या शुभ वर्तमानान जें कितें जेजू शिसाक सांगता तें तो आमकांय सांगता. तुमी म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांच आसतलो. आमच्यान आसलेलो पवित्र आत्मो जागुया. तो आमचे सवे टिकाण करून आसा हें सोत गोठ मनान काळजान कोंचोवया. तो आमचे लागीं कितें मागता तें जाणा जावंक शिकुया. जेजूच्या उतरांचो उगडास गोठ धरुया. तुमी म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आमी ताचो मोग कोत्ता हें आमी ताच्यो आज्ञा पाळूंक दाखोळ करुया. त्यो आमी पाळुया. त्यो दुसऱ्यांक पाळूंक आदार दिवया. पवित्र आत्मो येतोच शीस काळजीदार जाले. 8व्यो भासो उलोवंक लागले आनी त्याच जेजूक सोबे माजार परगटूंक लागले. तांणी केल्लें तें काम आयज आमचें काम. हें काम बरे भाशेन करूंक आमी मागूंक गरज. कितें आमी मागतले? कोणाशी आमी मागतले? ही सोबीत उतरां आमचे मागणें जावं दी. पवित्र आत्म्या देवून ये. तुजो उजवाड आमचेर घालूंक ये. आमच्या वावरांत तशेंच रोडण्या दुखांत तूं सवस्तकाय जा, गोठाय जा. मेल्ल्यांक धुवन नितळ कर आनी गायल्ल्यांचे गाय पेकय. तान जालोली मान बागय. शेल मोडी जाल्ल्यांची काळजां ओतून उलपाय. वांकडे वाटे चलतल्यांक नीट मार्गार हाड. तुजेर विस्वास देंवतल्या तुज्या भावात्यांक साथ देण्याची जोर उक्ती कर आनी सुगुणी जिवीत जियेतात तांकां एक दीस सोर्गीचें इनाम फावो कर. हें सगळें आमचे सवे घडून येवंक त्याच पवित्र आत्म्यांक फुडें घालून मागुया.